पंचायत वेंचणुकेत ओबीसीक राखीवता मेळूंक नाशिल्ल्या आड विरोधक पंचायत वेंचणुकाविशीं बेटोस आरोपाचे राजकारण करतात अशें विधान पंचायत मंत्री माविन गुदिनो हांणी केलां। सरकाराक पंचायत वेंचणूक फुडें धुकलपाची नाशिल्ली। ओबीसीक राखीवते खातीर ट्रिपल टेस्टचो सोपस्कर करपाक वेळ जाय आशिल्लो अशें विधान पंचायत मंत्री माविन गुदिनो हांणी व्यक्त केलां। पंचायत वेंचणुकेक ओबीसीक राखीवता दिवंक ना ताचेर प्रतिक्रिया दितना माविनान हे विधान केलां। A panchayat election is not fought on party lines. So what do the government stakes are? Why does the government want to delay? There is no such thing. पण असे चित्र दिले घेता की गव्हर्नमेंट वॉन्ट्स टू डिले द इलेक्शन. कितें फायदो गव्हर्नमेंटाक? सुप्रीम कोर्टानूच मध्य प्रदेश आणि बॉम्बे ते जजमेंटान आदेश दिता आसतना सांगिल्ले यू हॅव टू फॉलो द ट्रिपल टेस्ट टू हॅव ओबीसी रिजर्वेशन. ते आमचे ट्रिपल टेस्ट फॉलो करता म्हण मातशें आमी टायम मागलेलो आनी आमी मागीर आमकां आदेश आयलो हायकोर्टाचो 45 डेजा भितर इलेक्शन करपा जाय म्हण. आमी सगळे ऑफिसरांक बसयले की ते कंप्लाय करपाक सेन्सस आहा ते घेवपाक आनी जे ओबीसी कमिशना कडेन जे डेटा आहा ते दोनी मॅच करून व्यवस्थित धाडून दिवपाक एक विका भितर आमी धाडपाचे आशिल्ले. मोदी इलेक्शन कमिशनान ओबीसी वॉर्ड ते घालनासतना नोटिफाय केले. सो मागीर कितें ताजो परिणाम जालो तुमी पळयला. मातशें कन्फ्युजन कशें जालां पूण गव्हर्नमेंट सॉल्व करतलो. गव्हर्नमेंट सुप्रीम कोर्टान वयता कित्याक आमी मागताले फकत 1 म्हयनो हो हार्डली 3 वीक्स. 3 वीक्सान कितें जावपाचें हांव नको कितें वायट जावपाचें आसलें तें आनी 3 वीक्स आमकां मेळ्ळ्यार व्यवस्थीत जावपाचें. आनी आमकां कितें इंट्रस्ट आहा जी टिका करता हिंगा अशें थोडे उलयता की आमकां ते डिले करून कितें मेळटा. आमकां जाय जाल्यार जाता तितले बेगीन आमचे सरपंच आनी पंच आपल्या जाग्यार येयल्ले जाय. गव्हर्नमेंटा मातशें पूण इंट्रस्ट ना. आनी तुमी जाणा आमी रुलींग पार्टी आसा. पयरूच इलेक्शन जालां आमी निवडून आतांच येयल्ले आसा आनी कोणूय इलेक्ट जाल्यार लास्टाक कितें जाता दे ऑलवेज ग्रेविएट टुवर्ड्स द रुलींग पार्टी. तांकां कामां जाल्ली नाका सरकाराची मदत नाका. सो कितें चिंतप तें म्हाका हें समजना की आमी मुद्दम डिले करता. कितें म्हूण इंट्रस्ट आसतली आमची. आमकां बिलकुल डिले करपाक नाका. एवरीथींग हॅज बीन डन इन अ व्हेरी ट्रान्सपरंट मॅनर. हें तेणी लक्षांत दवरपाक जाय. आतां सुप्रीम कोर्टासून कितें आमकां डिसिजन येता तें आमी पळयता आनी ते प्रमाणे आमी निर्णय घेतले.